येवकार हांव श्वेता गांवकर. सुरवेगाच्यो हेडलायन्स. फोंडेच्या बस स्टँडान दाखयले आपले खावपाचे दात. एकाच म्हयन्यात रस्त्याचो धूप. हालींच केल्ले डांबरीकरण. भाजपान करचे न्हू तारवटी मदीं तोडोफोडीचें राजकारण. सीफेरस असोसिएशनानय भाजपा कडेन दवरचे न्हू राजकी संबंद. वेंजीची बाजू घेत आम आदमी पार्टीचे सीफेरस पॅनलाचे शरसंधान. कमी जावपाचें नांव घेना पावस. हवामान खात्याचो ऑरेंज अलर्ट. वाडून जावं येता रेड अलर्ट. हवामान विभागाची शिटकावणी. आनी आतांच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. फोंडेच्या बस स्टँडान शर्टाक आपले खावपाचे दात दाखयलेच. एका म्हयन्या आदीं फोंडेच्या केटीसी बस स्टँडार डांबर घालून रस्तो सुळसुळीत केल्लो, पूण पयल्याच पावसाक धूप जालो. टिपिकल सरकारी काम. रस्त्याची ही गत जाल्यार उरलेल्या बस स्टँडाची व्हॅलिडिटी कितें आसूं येता? लोकांक पडला प्रस्न. फोंडेचो कदंब बस स्टँड हो आंतरराज्य बस स्टँड. दिसपट्टे येरादारी घोळटा. कितलीशींच वर्सां जाली बस स्टँड नव्या रुपड्या खातीर तळमळटालो. कितलेशेच खेपे वादांतय सांपडलो. रस्त्यार व्हड फोंडकुलां पडिल्ल्यान प्रवाशांक धोक्याचो जावन राविल्लो. फाटल्याच म्हयन्यांत बस स्टँडाच्या रस्त्यार डांबर घालपाचें आनी तेच बरोबर शेडीचें काम जाल्लें. पूण पुराय रस्त्यावयलो डांबर व्हांवून गेल्ल्यान लोकांनी आतां सरकार कामाच्या दर्ज्याचेर दुबाव उक्तायला. एक म्हयनो जालो हें घातला हॉटमिक्स केटीसी बस स्टँडार. पूण एक म्हयन्या भितर सगळो परत गेला. सगळो उदक उरता थंय सगळो शेपरो जाला. एंट्रसाकूच एंट्रसा भितर सगळो गाडी हाडपाक त्रास आनी आमकां गाडी हाडपाक सामकीच त्रास जाता. आनी बिट्टे बिट्टे सगळो वयता गाडी जमसा हालता सगळें हालता. कितें डिमांड कितें तुजो? आतां परत आसा तसो बरो भशेन सगळें काम करपाचें. कितें जाला हालींच हो खूब पयलींचो विशय की हो जो कंप्लीट केटीसी बस स्टँड आशिल्लो हो खूब लोकांक तेजे त्रास जाताले कित्याक तेजो डांबर तेजी सगळें कंडिशन वर्स्ट आशिल्लें. आनी गेल्ले जून म्हयन्याक एक नवो होप मेळ्ळो लोकांक. नवो रस्तो जालो की केटीसी बस स्टँडाक फूल हॉटमिक्स घातला आनी लोक खुशेन आशिल्ले. पूण विथीन एक म्हयन्या भितर आयज त्या डांबराची जी परिस्थिती जो डांबर घातलेलो तेणी तो अगो एक म्हयन्यान हांगसरलो पण हो कंप्लीट डांबर गेला. सांगपाक खूब वायट दिसता. अश्यो गजाली घडोवन येवं जायना. कित्याक एक म्हयन्यान जर ही डांबराची गत अशी आहा जाल्यार मिनिमम म्हाज्या हिशोबान एक हॉटमिक्स जर घातलो जाल्यार ते 5 वर्सां येवपाक जाय. पावस पडूंकूच ना. पावस पडूंकूच ना. आनी हे पयलो पावसाचो पयलो म्हयनो हो आनी आयज तेजी एक सामकी एक वायट परिस्थिती जाल्या. आतां आमकां मेन टेन्शन आहा हो हांगा जाला एंटायर बस स्टँडाची परिस्थिती कितें जातली. एक्चुली म्हाज्या नॉलेजी प्रमाणे हे केटीसी बस स्टँडाक खूब मॅकडम आशिल्लो, पॅच वर्क आशिल्लें, मॅकडम आशिल्लो आनी ताजेर एसी कार्पेट आशिल्ली. सो तेणी कितें काम केलां कितें ना हें आमकांय खबर ना. कित्याक पळोवपाक गेल्यार तें तशें काम कांयच करूंक दिसता. जावना. कारण तें दिसून येता कित्याक जर मॅकाडम सारको वेवस्थीत घातलेलो जाल्यार एकूय खड्डो केटीसी बस स्टँडार उरपाक जायनाशिल्लो. आनी डांबराची एक स्पेसिफीक एक क्वॉलिटी आसा की जे जाग्यार उदक उरता थंय डांबोर टिकोवन उरना. आतां आमी जर बस स्टँडार पळयत जाल्यार एक 10-15 कडेन उदक कळोवन उरता. सो मॅकाडम घालून कांयच फायदो ना. मॅकाडम कित्याक मॅकाडम मेन घालप कित्याक लेवलिंग सारको येवपा खातीर मॅकाडम घालप आसता आनी तेजे फिनिशिंग टॉप फिनिशिंग म्हणून एसी कार्पेट आसता. पूण आतां जर आमकां पळोवपाक दिलें थंय फिनिशिंग केलां पूण तें लेवलिंग ना कांय ना. सो टोटल काम हें बुरशेपणाचें जाल्लें आसा. सो म्हाका दिसता की येणाऱ्या आनी एक वर्सान गोवोरमेंटान हेका हॉटमिक्साचो परत आनी एक एस्टिमेट करून परत आमकां तो बस स्टँड आसा तसो बरो करून दिवचो. खंय तरी गोवोरमेंटाचो टॅक्स जो आमचो जो आमी टॅक्स दिता तो टॅक्साची वेस्टेज जाता हें आमकांय दिसता. पूण हें जें काम जेन्ना अशें क्वॉलिटीचें करतात तेन्ना आमकांय पर्याय ना. परत कामां करून दियात आमी परत ती पळयतात मागीर अशी जाता ती. सो खंय तरी आयज निश्काळजीपणाचें काम आसा आनी म्हाजी रिक्वेस्ट आहा गोवोरमेंटा कडेन 1-2 वर्सां तरी हें बील पेमेंट करप ना जो पर्यंत हे कामाची क्वॉलिटी सारकी आहा आनी ती कळना. आमकां एटलिस्ट एक म्हयनो तरी हे बस स्टँडाचो वापर जावनी, लोकांक यूज जावनी. तेन्नाच नंतर मागीर तेजो पेमेंट करात आनी क्वॉलिटी मातशी चेक करात. लो क्वॉलिटी काम कळटा न्ही तें लो क्वॉलिटी जाला तें. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, समृता खणगांवकर आनी ओमकार देशप्रभू. सध्या झूज चल्ला ते तारवटींच्या हक्का खातीर आनी तेवूय तारवटी विरुद्ध भाजपा सरकार अशें. भाजपाक फूट घालपाची संवय आसा.
गोयच्या तारवटीमध्ये दोशी घालपाचे भाजपान यत्न करचे न्हू. आताच्या तारवटी सिफेरस असोसिएशनात आशिल्ल्या वांगड्यांनी भाजपाकडले राजकीय संबंध तोडचे आम आदमी पार्टीच्या सीफेरस पॅनलान मागला. गोयच्या तारवटी खातीर केल्ली गोवा वेलफेअर पेन्शन स्कीम फॉर सीफेरर्स ही स्कीम आधी 5 वर्सां खातीर आसली. आताच्या मुख्यमंत्र्यान ती फकत 3 वर्सां खातीर म्हण सांगला. त्या संबंधात सीफेरर्स असोसिएशनान पत्रकार परिशद घेतिल्ली. तातूंत बाणावलेचो आमदार वेन्झी वेगशाचे निष्क्रियतायेचेर तांणी फारपेट केल्लो. आता आयज आम आदमी पार्टीन जाप दिल्या. तुमकां खबर आसतली वेन्झीन एक प्रायवेट मेंबर्स बील असेंब्लीन प्रेजेंट केलें ऑन सीफेरर्स आनी तितूंत ताणें हें पेन्शन परमनंट करूंक मागलें आनी चीफ मिनिस्टरा कडेन डिस्कशन केलें आनी जायते जातूच चीफ मिनिस्टरान एश्युरन्सूय दिलें ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस दॅट ही वील डू द नीडफूल म्हूण. पूण आयज सरकारान फकत 3 वर्सांची ताका वॅलिडिटी दिली आनी वॅलिडिटी दिली तेन्ना तांणी ही एक सदांचेच तेंचो जालो हा एक लॉलीपॉप दिवप एक कम्युनिटीक. एवरी टायम हे इलेक्शन येता लॉलीपॉप पोत्तून रॅप करता पोत्तून दिताय आनी आमचे थोडे जाण आहा ते चिवत रावताय. सो वेन्झीन एक स्टेटमेंट काडलो कितें ही स्कीम कॉमेस जाता पूण आपूण फॉलोअप करतलो ती कंप्लीट म्हणजे परमनंट जावची म्हूण. आनी वेन्झीन सांगलें आपूण एश्युरन्स कमिटी कडेन हें फॉलोअप करतलो. हे एश्युरन्स कमिटीचो चेअरमॅन आसा बाब रेजिनाल्ड. सो ताणें सांगलां आपूण फॉलोअप करतलो पूण फाटीं कितें जालें 2 दीस जाले गोवा सिमेंट्स एसोसिएशनान आनी प्रेस घेतलो. हें 10 वर्सां एसोसिएशन गोंयांत आसा. इट्स नॉट एन युनियन बट एन एसोसिएशन. आनी तेमी वेन्झीचेर एगेन्स्ट स्टेटमेंट केलो की वेन्झी वेलकम करता मिसगायड करता म्हूण. खरें म्हळ्यार वेन्झीन कांय उलोवंक ना आनी मिसगायडूय करूंक ना. मिसगायड करता गोवा सिमेंट्स एसोसिएशन हे तारवट्यांच्या वेलफेअरा खातीर घडोवन हाडले. आय हॅव बीन फॉलोईंग द एक्टिविटीज व्हेरी क्लोजली. हालींच तांणी सगळे पावटी तांची फंक्शन जाता तेन्ना BJPच्या लिडरांक ते हाडून तांची आरती काडटा. पूण हें तेंच्या लायन लास्ट 10 इयर्सांक तेमी आजून कांयच करूंक ना. म्हणटा आमी तारवट्यां पासत काम करता बट दे आर वर्किंग फॉर देयर ओन पर्सनल पॉलिटिकल गेन्स. हे बिल आम आदमी पार्टीच्या वेन्झी वेगशानच विधानसभेत हाडले. तरीकय वेन्झीचेर GSAI ही तारवट्यांची संघटना आरोप करता. अशें म्हणटना आपान GSAI भाजपा सरकाराची चापलुसी करता असोय आरोप केला. आयकात आपाच्या तारवटी पॅनल फुडाऱ्यांक. पूण लास्ट लोकसभा इलेक्शनाक तांचो एक्स प्रेसिडेंटान स्टेटमेंट केल्लो डायरेक्ट आमकां BJP सरकारान हेल्प केला सो आमी तारवटी BJPक वोट मारतले म्हूण आनी मारचो म्हूण. So before that you have to GSAI has to come very clear on this why they are supporting BJP internally and externally. आयज वेन्झीच्या भायर कोणे एकल्यान MLAन उलोवंक ना ही बरी स्कीम बरी वो ना ती पास जाल्या ती. Why don't you all question them? नरेंद्र सवायकराक तुमी कित्याक क्वेश्चन करना? श्रीपाद भाऊक तुमी कित्याक क्वेश्चन करना? तुमच्या फंक्शनाक तुमी ताका हाडटा आरत्यो चडयता आनी हेंग मारता मरे. सो वी आर टेलिंग यू ऑल एज अ पार्टी लीडर ऑफ आम आदमी पार्टी स्टॉप टॉकिंग ऑन वेन्झी or any other political leader or any other party. गोवा 365 खातीर डिलन रॉड्रिगीस, जवाहर बर्वे आनी निखिल जल्मी. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. 2014 वर्सा काणकोण तालुक्यांत रुबी नावाची बिल्डिंग कोसळून सुमार 30 लोकांचे बळी गेल्ले. तशीच परिस्थिती परत येवची ना काणकोणचो नगरसेवक गंदेश मडगांवकारान भंय उक्तायला. पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट. 2014 या वर्सा काणकोण तालुक्यात रुबी नावाची बिल्डिंग कोसळ्ळी आणि त्या बिल्डिंगे मुळात जवळ 30च्या आसपास लोक मेले आणि त्याच पद्धतीची परिस्थिती आता परत काणकोणात तयार जातली काय कितें अशा तरेची भीती काणकोणचे नगरसेवक गंदेश मडगांवकर हांणी व्यक्त केल्या. कारण ताच्या वार्डाक आता अशा तरेन ह्या ज्या रस्त्याच्या तेकोन ही येदी व्हडली प्रोटेक्शन हॉल बांदलेली आसा आणि ह्या प्रोटेक्शन हॉलाक जवळ 7-8 कडेन क्रॅक आयल्या आणि ती हळूहळू रस्त्याच्याच बाजून बागोवपाक लागल्या. जाल्यार एका सायडीन
खसळलेली आसा आणि विशेष म्हणजे ह्या भिंतीक तेकोन एक रस्तो गेल्लो आसा आणि ह्या रस्त्याच्या सायडीन कितलीशींच घरां आसा. ही घरां सुद्दां हे जर कसळली भिंत कसळली जाल्यार केन्नाय चिडूंक शकता आणि हो मोठो अपघात केन्नाय घडोवंक शकता. हाका लागून ताणें आतां डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार त्याच बरोबर नगरपालिके कडेन हो विशय पावयला आणि आतां खंय ह्या सगळ्या लोकांक तो आतां दुसरी कडेन शिफ्ट करपाच्या तयारीन आसा. जी रिटेनिंग वॉल आसा पळय ती एज पर द TCP रूल 1.5 मीटर म्हणल्यार तुमकां अलाव करपाक मेळटा. बट हे आसा पळय ऑलमोस्ट तुगेली वयर चडला, वयर बांदला पळय ती वयर चडला. सो म्हाका दिसता की म्हाका खबर ना TCPन तांकां परमिशन खंयच्या लेवलाक बेगीर दिला की तांकां तेमी वयर बांदपाक दिला. दुसरी म्हणल्यार जे वॉल बांदला ते वॉल बांदलाचे ब्रिक्साचे म्हणल्यार कितें चिऱ्याचे. एक्चुली ते बांदला पळय तेगे RCC घालपाचे तेमी घालपाचें आसता कित्याक जितले तुमी RCC घातले तितले स्ट्रॉंग उरतले. ब्रिक्सार घायले जाल्यार ते केन्नाय कॉलॅप्स जावपाक पडटा. जेन्ना आमी सकाळीं जेन्ना डेप्युटी कलेक्टर सर येयल्लो जावं तेमचो ओनर आयिल्लो तांकां विचारलें हो तुमी आतां हें केलां पळय ते खंयच्या बेजिसान केलां. तो कितें म्हणपाक लागलो आमी जे क्रॅक येयला पळय ते उदक ते माती आसा पळय ते माती फील आनी भितर घायला. हे राखणे वणटी कुशीक लोकांची घरां आसात. वणत कोसळली जाल्यार घराचे व्हड प्रमाणात नुकसान जातले असो भंय थळाव्यांनी उक्तायला. ऐकात. केले हा तेका केन्ना म्हणूंक शकता पडल्यार तुजी घरा इफेक्ट जातलो. समजा माझी घराची पडटली. तुमी कितें केलां आतां कोणाक सांगलां? हांवें आतां बडा सांगला गंडेशा सांगला फुडली कितें इन्क्वायरी आहा तितून कर. राती हांव अरावंड 4 सुमार सांजची 4 सुमाराक येयल्लो. म्हाका केलो सुरेशान आनी राजेंद्र कुमार फोन केलो म्हाका. फोन करतकीर हांव ते रिटेनिंग वॉल पळयलें. रिटेनिंग वॉलाक पळयलें जाल्यार न्हू ताका शिरे ना आनी ते चिऱ्याचें बांदकाम शिरे म्हणटा तेका ओनराक फोन केलो. ओनर म्हणपाक आपूण फटाफट 7 मार पावता म्हणपाक. तेंचो 7 मार पावलो तेणें तें पळयलें तेजें डिस्कस केलें. तो म्हाका सांगपाक आपूण म्हणपाक वॉल म्हणपाक तेका भितर म्हणपाक कलम घालता म्हाका तेजी बेटाची कलम घालून म्हणपाक आपूण तेका आयटिता. तर आयटिता तेन्ना म्हाका सांगपाक आयटीन फाल्यां म्हणपाक फाल्यां काम चालू करता. म्हाका ती खरें दिसना करतलो म्हणून कित्याक ऑलरेडी तें मोडपाची परिस्थिती आहा आनी उदक तें मोडलें जाल्यार तें फुल्ल वॉल मोडटा तें. आनी जर तें मोडलें लोकांक हिंगसान शिफ्ट करूंक पडटलो तेजे पयलें. म्हणजे आतां डेप्युटी कलेक्टर येयलो मामलेदार येयलो मामलेदारान डेप्युटी कलेक्टर लक्ष घालचें अशें म्हाका दिसता. कळना तुका. त्या नंतर ते जर आतां अशें लागलें ते कुडकी भायर येयलाय तुमगेले म्हाका तुमी फोटो मारले फोटो क्रॅक येयला क्रॅक वाडत आहा. क्रॅक मारत आहा आनी तेजी ती माती जितले पावस झडटा पळय तितले तेजेर लोड पडटा. म्हाका आतां डेप्युटी कलेक्टरान आनी मामलेदारान तेजेर फास्ट तेजेर एक्शन घेवचें अशें म्हाका दिसता. काणकोणाचो उपजिल्हाधिकारी रमेश गांवकार, मामलेदार मनोज कोरगांवकार आणि नगराध्यक्ष रमा नायक गांवकार हांनी वाठाराची पळोवणी केली. राखणे वणटीची पळोवणी करून रिपोर्ट दिवपाची शिटकावणी उपजिल्हाधिकाऱ्यान इमारत बांदकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांक दिल्या. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, श्वेता गांवकार आणि संगीता ओली. जतनायेचो उपाय म्हूण मये पंचायतीन लोकांक धोको निर्माण करपी रस्त्या कुशीची सुमार 10 झाडां भेंडली. कांय तेंपा आदी हे सुवाते झाड कोसळून एकट्याचो बळी गेल्लो. देखून पंचायतीन जतनाय म्हूण रस्त्या कुशीची झाडां कापपाचो निर्णय घेतलो. पळयात. जी झाडां पावसान पडटात आनी खुबश्यो दुर्घटना घडटात त्याचेर विचार करून मये पंचायत क्षेत्रांत जी झाडां आसा डेंजरस आसा सादारण एक 10 झाडां आसा ताचे पंचायतीन रेजोल्युशन घेवन ती मारपाची थारायल्या आनी आयज ती कारवाय त्यांनी केल्ली आसा. सादारण 7-8 झाडां तेंच्यांनी मारपाची थारोवन आयज मोठी जी झाडां जे हेजेर आसली मेन रोडाचेर ती तांच्यांनी मारलेली आसा जेणे करून कितें दुर्घटना फुडें घडची न्ही म्हणून. आनी फाटले ताणें पंचायत मेंबर ताणें एक बायट दिला की फाटल्या 1-2-3 वर्सां पयलीं एक दुर्घटना हांगा अशीच घडलेली एकट्याचो मृत्यू जाल्लो झाड पडून. तेन्ना जी इनिशिएटीव घेतला तो बरो आसा पंचायतीचो. अशें सगळ्यांनी करचें की जी डेंजरस झाडां आसा तांणी ती झाडां मारपाक जाय जी मेन रोडाक आसा ती. आनी मये पंचायतीन जो इनिशिएटीव घेतला तशी सगळ्यांनी कारवाय करची. मये पंचायत क्षेत्रांत मुख्य रस्ते जे आसा तेच्या शेजारी जीर्ण जाल्लेली जी झाडां आसली तेंची प्रमुख यादी आमी डेप्युटी कलेक्टरा कडेन दिल्ली आनी तेच्या अनुशंगान ही जीर्ण जाल्लेली झाडां पावसाळ्यान पडटली म्हणून आमी पंचायतीन फुडाकार घेवन ही बेगिनात बेगीन कट करची असो आमी निर्णय घेतलो. आनी ह्या जीर्ण जाल्ल्या झाडां पासून पावसाळ्यान जो नैसर्गिक आपत्ती जेन्ना आमची रहदारी हो मुख्य रस्तो आसल्या कारणान हांगासर ये वच करणारी वाहनां जी आसा तांकां कसलीच
दुखापत जावं कितें तेंचेर कसलो प्रसंग येवचो न्हू म्हणून तातडीन पंचायतीन हो उपक्रम घेवन ही हांगासरली मुख्य रस्त्यानी केबाय वाडा जी आसा 2 आंब्याची झाडां आसली आनी ती आंब्याची झाडां कट करपाचो आमी पंचायतीन निर्णय घेवन ही आतां आमी ती झाडां बाजूक काडपाचो आमी प्रयत्न करता. कितकी झाडां आसा म्हणलें अशी प्रमुख झाडां आमकां अशी म्हणजे 7-8 झाडां अशी रस्त्या देगेक आसा. सध्या ही आमी 2-3 झाडां आसा ती मारपाचो म्हणून आमी हें केल्लो आसा. पंचायतीन ठराव घेवन ही झाडां आमी सध्या उडयतात. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, मनीषा जाधव आणि संगीता ओली. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. गोंय 5वेचा दवरपाच्या रान खात्याच्या यत्नाक गोंय सरकार सदांच तेंको दितले. रान मंत्री विश्वजीत राणेन सांगले. रान खात्याचे प्रिन्सिपल चीफ कन्झर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट गोंय सरकार, भारतीय नौसेनेच्या नेव्हल वॉर कॉलेज कमांडेंट हांच्या जोड पालवान बेरेस्तारा वेरा INS मांडवीचेर वन महोत्सव घडोवन हाडलो. उक्तावणा उपरांत विश्वजीत राणे मिडिया कडेन उलयलो. Whole thing is that as we have been giving a lot of importance and talking about so much of importance on increasing the green cover in the state and maintaining the green cover in different ways and why it is important we have all discussed today. And I only want to assure on today's day that this being was writing there is that this brings back my old memories when my father also was the chief minister who used to come regularly to INS Mandavi for any function given. I used to always hear in my thing, and sometimes we used to be brought and we used to be taken around, and that's the relationship that we have got here. And also I have assured Dhankarji that whatever initiatives they take up in order to maintain the green cover or whatever can be done jointly, I mean the forest department will always be backing all the initiatives, and I'm very happy to be with them here today and grateful to them for having partnered with us in this event of Van Mahotsav. गोवा 365 खातीर समृता खणगांवकार आणि निखिल जल्मी. यंग स्ट्रायकर्स बाणावलीन टाय ब्रेकरात CSC कासावलेक 10 विरुद्ध 9 गोलांनी हारायले. दांडो बाणावलीच्या सेंट जॉन बाप्तिस्ट खेळामार यंग जाजू मेमोरियल ट्रॉफीचे क्वार्टर फायनलीत आपली सुवात मेळयली. बाणावलीन खेळाचे शेक गाजयलो. तांणी फुडें म्हळे. It is very saddening for Goan football, and as a president for me also it is a big shock. But see, Salgaonkar has given big thing for Goa since inception. 67 years ago, Salgaonkaran World Trophy जिंकल्या. They are the first club in India who has a Prime Minister of India, but Pandit Jawaharlal Nehru called them and given autobiography. आणि तेणे एप्रिशिएट केला. गोंयची एक धाकटी स्टेट आसून ते वयर पावल्या आणि फुटबॉलान तेंच्यांनी जे कॉन्ट्रिब्युशन जालां ते केन्नाच आमच्यांनी विसरत जाता. बट सेम टायम आय एम हॅपी दॅट ग्रासरूट तेणें दवरल्या म्हणून. जेन्ना आमकां पळोवन येयले 2 म्हयने आदीं, हांव आल्बर्ट सर एक्स जनरल सेक्रेटरी फॉर GFA तांकां, मागीर आमचे कलीग GD कमिटीचे वचून मेळले सालगांवकर सराक आनी तांकां रिक्वेस्ट केलो तुवें कितें डिसिजन घेतलां तें तुजें पर्सनल, बिकॉज दीस क्लब बिलोंग्स टू यू, वी कॅनॉट से एनीथींग, बट एटलिस्ट तुजे फ्रेंड आनी आमकां GFAन तुजो आदार जाय म्हणून. आनी हे आयज आमकां ग्रासरूट लेवल वयर चलना, ताका लागून आमचो गोंयचो जे संतोश ट्रॉफीचे परिणाम जाला, मिन्स इट इज नॉट गिवींग गूड परफॉर्मन्स, तेजेर एफेक्ट जाता. तो एटलिस्ट दवरा म्हणून तुमी प्रोड्यूस करा बरें ग्रासरूट लेवल घेवन, देन वी कॅन थिंक अबाउट संतोश ट्रॉफी. सी, इट इज माय ड्रीम, लायक नो आय एम रेडी टू डू एनीथिंग फॉर संतोष ट्रॉफी, बट प्लेयर शुड परफॉर्म. Anything they want, I have mentioned also previous also. If we require foreign coach, I am ready for that. But we have many Goan good coaches, India also good coaches. But they can help us and give the good performance. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आणि शिवानी सांगेलकार. बरो गसगशीत पावस पडटा, कमी जावपाचे नाव घेना. हवामान खात्यान राज्यात ऑरेंज अलर्ट जारी केला, पूण बिरेस्तारावरी हो ऑरेंज अलर्ट परत वाढून रेड अलर्ट जाव येता. पळयात. या सप्तकात राज्यात 15 इंच पावसाची नोंद झाल्या, जाका लागून राज्य धोक्याच्या पातळेपासून पयस आसा. राज्यात पावसाचो 70% उणाव असलो, पूण या एकाच सप्तकात पावसान ही तूट भरून काढली. बुधवारा 5.8% पावसाची नोंद जाली.
पावस चालूच आशिल्ल्यान 6 तारखेक राज्यात रेड अलर्ट जारी केल्लो, 7 तारखेक ऑरेंज अलर्ट जारी केला. राज्यात हुंवार बरोबरच झाडां आनी पालसणां कोसळपाचो भंय निर्माण जाला. पावसाक लागून अपघाताचें प्रमाण वाडिल्ल्यान लोकांनी फावो ती जतनाय घेवची अशें हवामान विभागान शिटकावणी दिल्या. पावसाचो नेट वाडत आशिल्ल्यान परिस्थिती आनीक हुस्क्याची जावं येता. 7 तारखेक ऑरेंज अलर्ट. पावसाचो नेट तिगून आशिल्ल्यान परत रेड अलर्टाची शक्यताय. हुंवार, झाडां, पालसणां कोसळपाचो भंय. येता त्या दिसांनी पावसाक वादळी वाऱ्याचो सांगात. प्रवास करतल्यांक खाशेली जतनाय घेवपाची शिटकावणी. शुक्रारचे चडावत आनी उणें तापमान 25 ते 23 डिग्री सेल्सियस. 10 तारखे मेरेन बोट धन्यांक अशांत दर्याची शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. गोवा 365च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. घेवया जतनाय, मेळुया परत. पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.